सगळ्यांक नमस्कार। आज माझी फर्स्ट टाइम अनअपोज हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलो। सो हांव सगळ्या माझ्या पंच वांगड्यांक तशें आमचे डेप्युटी सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा। तशें आमचे सपोर्टर आसले तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। कारण आयज हांव जसो अनअपोज म्हणून निवडून माझ्या वॉर्डानूय येयल्लो, त्या वॉर्डाच्या माझ्या सपोर्टरांक, माझ्या वोटरांक, माझ्या ग्रामस्थांक हांव थँक्यू म्हणटा। कारण तेंच्या लागून आयज हांगा आसा आणि तेंचे आयज फुडले कितें जी कामां आसतली ती आमी फुडें घेवन वयतली। आमचे पंच वांगडी आसा, आमचे तशें आमचे कर्मचारी आसा, ते तांकां घेवन आमी हे कामां फुडें सगळीं फुडें व्हरतले। तशें आमचे भाई आमकां बऱ्या तरेन सपोर्ट करता। जायत तेन्ना आमी तांकां कितें आसलें आमचे डेव्हलपमेंटाचे कामां थंय आमी घेवन वयता। तेन्ना आमकां भाई केन्नाच ना म्हणिना। जेन्ना केन्ना गेलो ओके तुजें काम करया म्हणटाले आनी करया म्हणून ते काम करतात। आयज चांदेलची स्मशानभूमी जावं, तेंचे पेवर्स जावं, तेंचो रोड जावं, तेंचो खूब रोडाचो प्रॉब्लम आसलो तो तेणी भाई आमचे सॉल्व करून दिले। ताका लागून ताका एक क्लॅप जावपाचें आणि आमकां तो डेलीच आमच्या कामांक आमी कितें घेवन गेले काय आमकां तो फुडें सर आमचें काम करता। ताका लागून भाईक बी आमी आयज धन्यवाद म्हणटा। कित्याक भाई आमकां जायत तेन्ना सपोर्ट करता, तशें तेंची टीम आसा ती आमकां सपोर्ट करता। आणि आमी आमचे आतां आयजचे फुडें काम आहा ते म्हाज्या पंच वांगड्यांक घेवन हांव बऱ्या तरेन चलयतलो आणि तशेंच आमचे लोकांकूय मागता की तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवपाचो। बिनविरुद्ध आयज हांगासर निवडून दिल्लो आसा आनी आमचो प्रोजेक्ट तो बऱ्यान बरो धडाडीचो यंग यूथ आयज तो सरपंच जाल्लो आसा। तशेंच आयज तेंचे तिगूय सपोर्टर आयज म्हाका दिसता एक मेंबर ना ते अशें आसता की ते आपल्या कर्मांनीच मारतात तसली म्हण आहा ती। ताका लागून जे आयज हांगासर जे चांदेल गांवांत जी आयज कामां खुबशीं कामां आयज केल्लीं आसा चांदेल गांवांत त्या लोकांक खबर आहा। लोकांक सांगपाची गरज ना, तोंडान लोकांक दिसता, ते लोक पळयतात। ताका लागून आयज लोकांक खबर आहा जे आयज उदकाचे येदो व्हडलो चांदेला प्लांट आसा तो आयज आख्ख्या पेडण्यांक लागून तो चांदेला प्लांट आसा आनी तो आयज सगळ्या लोकांक उदकाचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा। तशेंच चांदेला भितरले रोड आसा ते सगळे हॉटमिक्सूय रोड जाल्ले आसा। तशेंच लोकांचे खंयचे देवळाचे जे पेवर्स आनी बाकीच्यो गोश्टी खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी प्लांटारूय आयज आमचे चांदेलचेच लोक कामांकूय हांगासर लायिल्ले आसा। तशीं खुबशीं कामां हांगासर चांदेल गांवांत हांवें केल्लीं आसा। तशें लोक उलयता ते हेजेर वाऱ्यार उलयतात, पण हांव स्वता करून दाखयता, ते लोकांक खबर आसा। ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जी आयज आतां हेच्या फुडें कामां आसा ती हो यूथ आसा। म्हाका खूब लायक अशें यूथ फुडें सरून जी कामां करता पळय ताका युथाक चडशें नॉलेज आतां खूब युथांची नॉलेज घेवन आमी डिवेलप करपाचें असो विचार आसा। ताका लागून यूथ जे पयलीं पॉलिटिक्स घडटाले ते सगळ्यान नेगेटीव हांगासर पेडण्यान घडटाले, आतां सगळे पॉझिटीव पॉलिटिक्स चलता। कित्याक लोक आदी नेगेटीव हे करून आयज हांगासर सदांच पेडणेकार फाटीं उरलेले आसा।